बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. अशी कुर्साची कुरू काढून पवित्रित्वेचे नाव घेऊन आमचो दीस, आमचो वावर आणि आमची मागणी आम्ही सुरू करता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज पवित्र सभा पवित्रित्वेची दबाजीक परब समोर ओंपता. पवित्रित्वे एक मिस्तेर आनी हो मिस्तेर आमच्या मनान आनी गिन्यानान समजूंक जायना. तरी पूण सृश्टीचे नदर मारल्यार, पवित्र पुस्तक वाचल्यार थोडी वळख आमकां मेळटा. हे मनान धरून पवित्रित्वेची वळख घेवंक आयच्या नियाळान तोच करूया. जायते भाग घेवन पवित्रित्वे बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो सुर्याक चे उदाहरण दिवन आमकां तांची वळख दिता. बापाक सुर्याक सोर करता, सुर्याची किरणां हो उजवाड पुताक जेजूक सोर करता आनी सुर्याची गरमी पवित्र आत्म्याक सोर करता. सुर्या विरेंत गरमी आनी उजवाड ना, आनी उजवाड आनी गरमे विरेंत सुर्याक वालोर ना. देखून सुर्या, गरमी, उजवाड नांवां दुसरीं आसा, पूण तांकां दोशी करूंक जायना, ते एकूच. तशेंच भाशेन बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तेग जण पूण एकूच देव. पवित्र पुस्तकांत आमकां पवित्र त्रित्वेची चड रेफरन्स मेळना, पूण थोडीं रेफरन्सां मेळटा. तातूंत पवित्रित्वेचें हाजीरपण आमकां दिसून येता. लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमी जेजूची जल्माची विसबी वाचतात. तातूंत पवित्र त्रित्वेचें हाजीरपण आमी पळयता. गाब्रिएल दूत आंकवार मारे थंय येवन देवा बापाचे येवजणेन जेजू पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन जल्मतलो म्हूण कळीत करता. मातीव, लूक आनी मार्क हांच्या शुभ वर्तमानान जेजूच्या बाल्तिस्माची आमकां खबर मेळटा. थंयसर जॉन बावतीस जेजूक बाल्तीम दितना पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो ताचेर देंवता आनी बाप व्हडल्या ताळ्यान म्हणून हो म्हजो अपुरबायेचो पूत, हाचेर म्हजें दादूसपण आसा अशें म्हणून आपले हे पवित्र त्रित्वेचें हाजीरपण आमकां दाखयता. पवित्र पुस्तकान आनी जायतीं हे भाशेन देखावे आसा वो रेफरन्सीस पवित्रित्वेची आसा. तरी आसतना पवित्रित्वे एक मिस्तेर देखून आमकां समजूंक, नियाळूंक आनी ताची तोखणाय आमी करूंक आमकां फाव जाता. पूण जायते फावटी ही समजणी आमची पावना. देखून आयज समजणीनूय पूण वळख घेतना पवित्रित्वेच्या जिविताचेर नदर मारून ताचे गूण आमी ओळखून आमच्या जिवितान वेव्हारान घालून वावरुया. पयलो गूण, पवित्रित्वे तेग जण पूण एकूच आनी एकूच देखून एकवटान आनी संबंदीक जिवितान ते जियेता. तांचो एकवट, तांचो संबंद आमकां आमचे फामिलीचें जिवीत जिवंक संबंदीक आनी एकवटाचें करूंक ते आमकां एक नमुनो. दुसरे सुवातेर पवित्र त्रित्वेक एक जणाक एक कार्य आसा. देव बापान आमकां रचल्यात, देव पुतान आमकां सोडयल्यात, देव पवित्र आत्मेन आमकां पवित्र केल्यात. जे भाशेन तांकां कार्य आसा तेच भाशेन आमकां दर एकल्याक कार्य दिल्लें आसा. आमचे बेसा प्रमाणें आनी आमचे कुयेती प्रमाणें ते आमी करूंक फावो. आनी करतना आमच्या जिवितान
हे वावर करतना देवाक दिनवासूंक फावो आनी विस्वाशी रावंक आमकां आमी तोच वीस करूंक जाय. तिसरे सुवातेर आयची वाचपां देवाची मोगाची खबर आमकां सांगता. देव दयाळ मोवाळ काळजाचो आमकां आमच्या पातकांतले अपराधांतले सोडूंक ताणें आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक हे संवसारांत धाडलो आनी आमचे खातीर ताणें सैतानाचेर आनी पातकांचेर आनी संवसाराचेर जैत व्हेलें. आमच्या जिवितांत वादळ तुफान मोड कोस्ट दूख येताना आयज देवाचो मोग आमकां उगडास करता. देवाचे मोगाचे पदवेन आमच्यान सगल्याचें जैत भरूंक येता. हेच मनान धरून मोगान जिवंक एकवटान आनी संबंदीक जिवीत आमी बरे भाशेन जिवंक विस्वाशीपण आमचें कार्य करूंक देवा बापाचो आशिर्वाद तुमकां दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.